विसावप्रान येवकार दिवचले बाबा सावयकार सेवा प्रतिष्ठानान ज्येष्ठ नागरिकां खातीर सेकंड इनिंग कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ज्येष्ठांनी ह्या वेळार आपल्यो समस्या आमदार राजेश पाटणेकरा मुखार मांडल्यो। आमदारान ह्यो मागण्यो सरकार दरबारात मांडटलो म्हण ज्येष्ठांक सांगला। आरडीएक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। आपत्ती जाली कित्याक एज अ डेप्युटी कलेक्टर म्हणून तो मॅक्सिमम टायम ताजो थंय वयता। चीफ ऑफिसर एज अ चीफ ऑफिसर म्हणून एक 2 वरां 3 वरां अशें टायम दिवचो पडटा एका हेजेर। पूण म्हज्या म्हायती प्रमाणे फाटलेचे जे चीफ ऑफिसर हरेश अणकोणकर आसलो तो आतांचे आमचे चीफ ऑफिसर आहा पळय तांच्यानी फाटलो जो बॅकलॉग जो आसलो पळय हेजेर तो म्हाका दिसता रातचे 8-9 जायसर सुद्दां बसून म्हणटा ती फायली क्लियर केल्या। ट्रेड लायसनाचो इश्यू आसो, कन्स्ट्रक्शन लायसनाचो आसो, एनओसी फॉर वॉटर कनेक्शन पावर्स आसो हेजेर। म्हणून हो विशय आमी गव्हर्मेंटा कडेन परत परत मांडटा हेजेर आमकां परमनंट सीओ जावं म्हणून। गव्हर्मेंटाचे हितूनसून तांच्यांनी कितें हें करपाक जाय की बाबा म्युन्सिपालिटी म्हणना फुडें ताका परमनंट सीओ हो आसपाकूच जाय हें आसूंक जाय करपाक जाय की म्युन्सिपालिटी आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं, ऑफिस आसूं, मामलेदार आसूं हांकां म्हणटा ते परमनंट हें आसपाक जाय, ऑफिसर्स आसपाक जाय। आनी परत हांकां हांव आमदारा कडेन ही विनंती करता। आमदारान सीएमा कडेन आमी जॉयंटली गेल्ले हेचेर सांगपाक हेचेर आमकां परमनंट सीओ दिवचो। आमचेच म्युन्सिपालिटीनी प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक हो एडिशनल चार्जाचेरूच सीओ आसा हेचेर। सरकारान तेचेर विचार करचो असो म्हाका दिसता। आनी आमी माननीय मुख्यमंत्री पुरतेच किंवा सिनियर सिटिझना पुरतेच मर्यादित ना, त्यो समस्या सगळ्या सोसायटीच्यो आसा, समाजाच्या। आणि बऱ्याचशा समस्या ह्यो आसा त्यो सरकारच्या मार्फत समस्या सोडोवपाच्यो समस्या आसात। थोड्या समस्या ह्यो आसात त्यो आमच्या एडमिनिस्ट्रेशना मार्फत सोडोवपाक जे शक्य आसा तितले हांव सोडयतां। दुसरे जो विशय आसा ते म्युन्सिपालिटीचे सगळे डिटेल आमच्या चेअरपर्सनान सांगलेले आसा तुमकां। हांवें मॅक्झिमम प्रयत्न करता। प्रॉब्लम असो आसा की हांगा बिचोली एकच सब डिविजन आसा, ताका 2 तालुके लागतात, सत्तरी आनी दिसोली। बाकी सगळ्या तालुक्यांनी डेप्युटी कलेक्टर, प्रत्येक तालुक्याक एक डेप्युटी कलेक्टर आहा। आनी हांगा दोन वेगळे वास्ट आसा आनी इश्यूज अशे भरपूर हे आसा। त्यामुळे म्हाका 12 वरां सुद्दां डेप्युटी कलेक्टर म्हणून बसलो जाल्यार तें काम सोंपना। सतीशेक म्हाजे परत परत बेजार जाता, म्हाकाय कळटा दिसता की हो राष्ट्रीय पातळीवरचो प्रश्न काय कितें अशी एक शंका उपस्थित जाता। ह्या विशय सांगता हो प्रश्न हो मुख्यमंत्र्यान मांडटा आनी राष्ट्रीय खंय बाबा हेच्या लेवलचे उलोवचे पडटले हेची हांव सगळ्यो चवकशी करता आनी त्यामुळे प्रयत्न करता की हो प्रश्न सुटचो म्हणून। कित्याक म्हाका जी टॅक्निकल नॉलेज खबर आसा की सरान जी हाडून दिली आयज प्रत्येकान तकली हाडून दिली म्हणटून हो मुद्दो हांव सेमाळे व्हरता की अशी जी बाबा त्रास सिटीजन जाल्लेले आसा आनी हेजो खंय तरी हेका उपाय येवचो म्हणून। डेफिनेटली तें उत्तर तुमकां हांव पुढच्या मिटिंगेक दिता, स्टडी करता, मुख्यान उलयता आनी खंय पर्यंत पावला हेची जाण तुमकां हांव खंयच्या मिटिंगेक दिता। सतीश गांवकर यांच्यांनी मॅक्झिमम जे म्युन्सिपालिटीचो प्रश्न उपस्थित केले तेजेर सांगलेले आसा कितें कितें आहा तें।